येता त्या वर्सा सावन गोंयच्या मराठी चित्रपट महोत्सवात बरे फिल्म दिग्दर्शक आनी कलाकारांक पुरस्कार दिवपाक सुरू करचे अशी सुचोवणी कला अकादेमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्यावागान केल्या। सरकारान 43वी इफीची तयारी सुरू केल्या। ह्या वर्साचो इफी फाटल्या 7 इफी परस सामको वेगळो आनी खाशेलो जातलो अशें विष्णून उलोवन दाखयलां। 5व्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात तो उलयतालो। या वर्षीच्या इफीसाठी येण्याचं आपल्याला मुद्दामहून आमंत्रण देतो, कारण यंदाचा इफी हा निश्चितच वेगळा असेल याची ग्वाही मला आपल्याला द्यायची आहे। आतापर्यंतच्या 7 वर्षात ज्या पद्धतीने इफीचं आयोजन झालं त्याच्याही पेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीने या वर्षीचं आयोजन होणार आहे। त्यासाठी आतापासूनच पूर्वतयारीला आम्ही प्रारंभ केलेला आहे की या महोत्सवामध्ये अधिक थोडंसं कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरिट येण्यासाठी आपण महोत्सवामध्ये काही पुरस्कार हे पुढील वर्षापासून ठेवू। एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या वतीनं हे सर्व पुरस्कार देण्यात येतील फॉर बेस्ट फिल्म, बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट ॲक्टर याच्यासाठी। आणि नक्कीच मग पुढील वर्षापासून एक वेगळं चित्र हे आपल्याला दिसेल। पर्वरे शेतांत घाल्ली हाय टेन्शन वायर बेगिनात बेगीन काडची अशी मागणी थंयचे हरिप्रसाद पेडणेकार ह्या शेतकारान केल्या। वीज खात्यांनी वायर काडली ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। एक्चुअल जाग्यार रस्त्यासून 15 मीटर मारूंक जाय गव्हर्मेंटान ग्लेन टिकलोचो जो पेट्रोल पंप आहा त्या जाग्यार सारकें मारला 15 मीटर। जेन्ना बाकीचे दुसरे शेतकारी आहा तेंची शेतां खणून उडयला, तेंचे सगळे नाश करून सोडला आनी ती शेतां आनी करपाच्या कंडिशनाची थोडी उरोवंक ना। शेतान देंवतलो जाल्यार आनी वाट ना, हांगा तितून ट्रॅक्टर घातलो चुकोन सुद्दां आनी तो गेलो भितून, नाल्यार हांगा काम करतना पारय बी नाल्यार मनशाचो पांय बी भितून त्या वायरीक लागलो जाल्यार जीव वचपाचो धोका आहा। गव्हर्मेंटा कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कांयच अप्रुवल ना, नॅशनल हायवेचे अप्रुवल घेवना, ना मालकाचे अप्रुवल घेवना, ना कंपनी जी इनवॉल्ड आहा जाग्यांनी तेंची अप्रुवल घेवना। ज्या जाग्यार 30-15 मिटराचेर खणूंक जाय जे एक्चुअल जागो आहा तो सोडला कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराक खंय तो घट लागता आनी ताका शेतकाराची जमीन मोव लागता आनी शेत मरे तुमचे खंय तें तितून कितें प्रॉब्लम आहा तुमकां? ज्या एका व्हडल्या मनशाचो प्रतिश्ठीत मनशाचो जागो तुम्ही साल्वार करून 15 मीटर कायदो धरूंक शकता, सारक्यान वचोंक शकता जाल्यार शेतकाराचे कित्याक ना? गव्हर्मेंटान सारकें बरोवन दिवचें आमकां, बाबा कोण जवळ जालें ही लायन आहा न्हू ती काडून एक्चुअल हेजेन व्हरपी। हो मुद्दो घेवन जर हे पर्यकार सरकार हे सॉल्व करिना लोकांच्या शेतकाराचो प्रॉब्लम जाल्यार हांव हे काडून केस घालपी इन कोर्ट अगेन्स्ट एवरीबडी, गव्हर्मेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एई, जेई, कॉन्ट्रॅक्टर, इवन पुलीस। पेड न्यूजाची प्रकरणां गोंयांत घडची न्ही म्हूण पत्रकारांनी जागरूक रावचे असो उलो ज्येश्ठ पत्रकार फ्लावियन डायसान मारला। अंत्रुज पत्रकार संघाच्या उक्तावण सुवाळ्यात फ्लावियन उलयतालो। पत्रकारां बरोबर इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे खबरांकार ह्या नव्या संघटनेचे वांगडी आसात। पत्रकार नाही पैसे घेतात, ॲडव्हर्टिजमेंटच्या रेटने घेतात। एक केस आहे तिथे, पण मी त्याच्यात बोलायला जाऊ शकतो मला सांगतो ह्या गोष्टी आज गोव्यातही आहे, मुंबईत आहे। त्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, आपलं प्रोफेशन आपण सुधारलं पाहिजे आणि आपला जो स्टेटस काही लोक एक्सप्लॉइट करतात ते बंद झालं। पत्रकारांनी करू नये आणि मालकांनी करू नये। अशा इतर सर्व गोष्टी असतात जो सरकारांचा खंयचोच भय भीड घरी नसताना जर त्यो प्रेझेंट केल्यो, पब्लीश केल्यो जाल्यार खरेंच त्या पत्रकाराचे आणि त्या पत्रकाराचे अभिनंदन करूंकच जाय। पेन्शन, हाऊसिंग आणि इन्शुरन्स स्कीम हे स्कीमी खातीर हे संघटना आपली सिस्टम तयार करते आणि त्या सिस्टम त्या सगळ्या गोष्टींचो फॉलोअप करपाक सांगतो। जे फुल टायम रिपोर्टर आसात त्यांच्या खातीर गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टांची मेंबरशीप ओके आसा। शुन्यांतल्यान शुन्याकडेन हो नीला तेलंगाचो कविता झेलो आनी किरण मामरेच्या अनपेक्षीत ह्या कथा झेल्याच्या आयतारा मडगांव एकाच वेळार प्रकाशन जालें। नामनेचे कोंकणी कवी माधव बोरकारान ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें। ह्या वेळार उदय भिमरे आनी हेर मानिस्त आशिल्ले। नीला तेलंग आनी किरण मामरे ह्यो दोगूय भयणी। जशें 40ची विधानसभेत 20-20 किंवा 21-19 हे प्रोपोर्शन योग्य जातलें, लोकशाय सारकी चलतली जाल्यार दादले आनी बायल। लोकशाय सारकी चलतली जाल्यार हे प्रोपोर्शन सारकें आसचें पडटलें। तेच भशेन
साहित्य जर सगळ्या आंगाक स्पर्श करपा सारखें असलें जाल्यार तें प्रपोर्शन आमकां साहित्यातूय आसा काय ना हाची खात्री करून ना जाल्यार तें वाडोवचें पडटलें. तेच भशेन हेर घटक जे समाजातले आसात तातूंतलो खंयचोय घटक जर भायर उरता आसत जाल्यार शब्दांकनाच्या रूपान किंवा प्रोत्साहनाच्या रूपान हे साहित्य आमकां निर्माण करून ती पोकळी जी साहित्यात उरता ती पोकळी उरची न्हय असो प्रयत्न करचो पडटलो. कितले बरयता ताचे परस तातल्यान कितलो वाचकांक आनंद मेळटा हें चड म्हत्वाचें. म्हणून म्हाका बरयिल्लें सगळें प्रसिद्ध करींचें दिसना आनीक जें म्हाका मनाक पडटा तेंच हांव प्रसिद्ध करतां. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.